Matthew chapter 18 verse 19. तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयची एक वोस मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. Matthew chapter 18 verse 20. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात. Matthew chapter 18 verse 18. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडून आसतले. Acts of Apostles chapter 9 verse 33 and 34. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू ख्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजे हातून सारके कर. आनी तक्षणच तो उठलो. Psalm chapter 34 1 to 9. सर्व काळ सरेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सरेस्परातय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता, खालती हे आयकूं आनी संतोष भोगूं. म्हजे सवे सरेस्पराची महिमा गया, सांगाता मेळून ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सरेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामोळ पडसळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदीस घालची ना. हांगा आसा एक दलदिरो, सरेस्पराक तो उलो मारता, सरेस्पोर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सरेस्परा भिवून चलतल्यांक तांचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सरेस्पोर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुबागी. सरेस्पराच्या भक्तानो, ताका भिवून चला, ताका भिवून चलतल्यांक कांयच उणें ना.